करपा लागला उदकाचे वर्सां जालीं हांगा कंप्लेंट दिवन सुद्दां इल्लो प्रॉब्लम सॉल्व करना येतात पळयतात वतात ताणें केला म्हणटा हाणें केला म्हणटा पण प्रॉब्लम कांयच जायना रात्री 3-3 3.5 घंटा आमी जागरण करतात आणि हेल्थ इश्यू आसाच जागरणाक लागून कितले दीस जाले उदक तुमकां त्रास जाता हे आतां जाले वर्सां वयर जाले 4 फावटी कंप्लेंट जाली पण प्रॉब्लम कांयच सॉल्व जायना सो आतां तांच्यांनी कितें सांगल्यार कितें आता ते लोकांनी सांगला आमी पळयतले दिवाळी जावन दी 23 तारीख किंवा 24 तारखेर स्टार्ट करता काम करपाचें समज उदक आयलें बरें आसा थँक्यू तांकां आणि उदक आयलें ना तर मागीर कितें तरी करचें पडटलें पूण आतां सद्याक कितल्यांक सुमार उदक येता कितलें उदक अशें येता कितल्याक म्हण न्ही 3:30 पावणे 4 अशी उदक येता मागीर तुमकां जागरण करचें पडटा जागरण पडटा आसाच आणि एक फॅमिलीतले एक मनीस जागरण करना ताजे बरोबर सगळे लोक जागरण करता एक दिसाक उठोवपा खातीर आमकां दिसाक 2 ते 3 वरां येता कितें करपाचें आनी उदक गेल्या नंतर आमकां कांयच ऑल्टरनेट ना गप्प घरात बसपाचें पूण येता व्हडल्या प्रेशरान येता काय प्रेशर कमी आसता पूण प्रेशर 3 मागीर येता हां 3 मागीर तेन्ना उपरांत येता सकाळी 7 वयता जागरण करचें पडटा आमकां जागरण अशें आमकां टाकयेत येता ते वयर पंपींग करून ते करतात यूज करतात आमी तर सगळें एकच फावटी यूज करता म्हणल्यार की दिसा 2 वरां सन वयता आमची हालत जाता दुसरे सायडीच्यान पायपलायन आसा पळय ते आनी इंटरकनेक्शन करून तें कनेक्ट करून हांव हें करता इम्प्रुवमेंट करपाक ट्राय करता 20 तुमी काम चालू करता काम स्टार्ट करतले आतां ते पायपलायन आतां एक ते सायडीच्यान एक लायन आसा ती लायन हाडून हे लायनीक इंटरकनेक्शन मारता आतां तेंचो इम्प्रुवमेंट जातलें अशें म्हाका दिसता मागीर तांचो इशू थोडो तरी रिजॉल्व जातलो फूल सॉल्व जातलो पूर्णपणे 23rd स्टार्ट दिवाळी आसा सो तेज्या खातीर मातशें जास्त एक्स्ट्रा 1 वर 2 वर तेंकां उदक सोड म्हणटा कितें जालें हो आतांचो इशू न्हू आमी शटडावन सरावळी शटडावन घेतलो 14-15 सो तो कितें आसा आमी बींग अ टेल एंड आमकां हो इफेक्ट उरतात एक 4-5 दीस तरी इफेक्ट उरतात वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे फूल ही सामकी लास्ट पडटा न्हू एंडाक पडटा सो म्हाका दिसता आतां आमी कॉन्टेक्ट केला हायर ऑथॉरिटी सो अशें कळून येयलां की इम्प्रुवमेंट जाला मिन्स प्रेशर वाडला आनी आमचें पंपींग स्टेशनूय स्टार्ट जालां पंपींग स्टार्ट जालां आयज उदक मेळपाक जाय म्हाका खुबशे लोकांची बायलांची जर खुबशे आमची जाणटी आसतली पळय तेंचे खूब जाणांचे इश्यू आसलेले की हांव उदकूच येयना म्हणून आयज आमी मुद्दाम जे PWDचे आनी तेंचो सुपरवायझर बीन येयल्लो आसा सो मेन कॉज कितें कारण आसलें जाग्यार उदक येनाका म्हणून सो तेंच्यांनी सांगलां आतां सद्या मातशें ते दुसरे साफी मस्जिदा कडले पायपलायन आसा ताका जॉयन करून प्रेशर घेवना आनी मतलब ते टायमिंगा खातीर पर्मनंट म्हणटा तो दुसरे पायपलायन घालता म्हणून कनेक्शन दिता म्हणून सांगला सो हांव पळयता की हेज्या फुडें अशें प्रॉब्लम लोकांक जावचे ना फेस जावचे ना लोकांक कित्याक उदीक म्हणटा तें मेन जाय आनी आमच्या तोंडाचेर दिवाळी बीन पावला सो इनकन्विनियन्स जावंक जायना म्हणून मुद्दाम हांव हांगा येयल्लेलें घेवन तांकां सो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आतां PWDन तुमकां सद्याक एश्युरन्स दिल्लें आहा दिल्लेले आसा एश्युरन्स दिल्लेले आसा की सद्याक आनी 2-3 दिसांनी प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून सो टायम बीन हे आसतलो मागीर पर्मनंट सॉल्युशन म्हणून न्यू पायपलायन घालपाचें प्रपोजल घातलेलें आसा